we are here at one of the stalls which are being put up by the Goans, and you can, as we can see, we have varieties of dishes here. Right now we can see the chicken, and Goa's most favorite and most beloved of all the foods, we have the Goinchi charusa. And this, we are going to talk to the owners of this stall, and let's see what they have to say. What's your name, please? My name is Roy. Okay. You're from? Kansal in Goa. Nice meeting you, Roy. And what do you think of today's day? Basically, we are looking for a good weather. Hopefully, it looks like clear sky. I expect it's going to be good by late afternoon. So, you can see all the sausages here. yeah. Mouth is watering. The mouth is watering. I wish I could eat. Oh. And we have this man has done. They are in a group. And as he spoke, now tell me about this food. You have prepared all these things. Yeah. Have you done it out of love for Goa? We can see Sanna, we can see so many It's things. all with love, absolutely. Basically, what we got a big main of maize, and hopefully I'm going to do well today. So you are all set for it. Yes, I'm all set for And it. you all are happy that this day is taking place today. Yes, this event. absolutely. We're looking forward for this day for a long time. Yeah, I know that a lot of people were, and as I can see, your name is Royal Foods, right? Yes. So, and this mouth-watering thing will all be finished by Yeah, I evening. will definitely going to get another hopefully. Which means you all are all set for the day, completely. Completely. So you have brought Goa into the, Yes, you have brought Goa in UK, Exactly. right here on the county ground, Yeah. right? Yes. So it looks like Goa with the smell, the delicious smell that is coming out of the sausages. Thank you. We feel that we are in Goa, and we wish this people all luck so that they finish everything. I'll come myself to have something. On a Hawaiian border. तो शेफ रॉयली जाका पयलो हांवें ताची वळख करून दिल्या तुमकां हांव भितर येयला तांच्यातून कित्याक म्हज्या तोंडान तोंक आयलें चेरूस खावपाचें तोच कातरून दितलो म्हाका गोवन सॉसेज गोंयचे चेरूस हे कोणूच तोंडांतले सोडिना भाजूंक ना हांव वरयांत खाता थँक्यू व्हेरी मच इट वॉज नायस टॉकिंग टू यू कसो आमचो गोंयचो डे फुडल्या वर्सा जावन आनी वर्सान वर्सा बरो जावन तुमी सदांच हें घेवन हांगा येवन आमकां खावूं तरी Não sei se a saudade fica, se ela vai embora, se ela vai embora, porque gosta de mim.
Look at that. Pork sausages. There. Oh, yeah, look at it. Look at that. Beef roll. Sausage roll. Freshly made out of that. Sausage inside. Stuff. रॉयल फूड्स आयच्या दिसा जाणी आपलें नांव जोडलां गोवा डेयात. आयज गोंयचो दीस हांगा केला समोर पिला ते आमच्या गोंयकारांनी हांगा रॉयल फूड्स म्हूण एक हांचे स्टॉल आहले. सगळ्यान चड मान अभिमान मेवला कारण तांचें जेवण खाण इतलें रुचीचें असलें की तांचो रांदपी मुखेल रांदपी ओ शेफ म्हणटा आमी आमचे इंग्लीश भाशेन ताचें नांव रॉयली द सिल्वा. तर रॉयल फूड्स हाचे लागीं आमी आतां शेवटाक गोवा डे सोंपल्या उपरांत वो गोंयचो दीस सोंपल्या उपरांत आमी ताचेशी उबे रावले हांगा विचारपाक कशें जालें ताका आनी कशें दिसलें आनी कशें ताचें खोपलें मांस चेरुसा मातें. रॉयली बाब, तूं म्हाका आतां गोवा डे कवर जालो तर तुजें कशें जालें बिजनस, तुजें कशें गेलें? पयलें आमी येवचे पयलें म्हाका दिसलेलें गोवा डे बरो वयचो ना म्हणून कित्याक आयज चड पावस आहलोलो. मागीर आमी तरी पूण आमी म्हणलें आमी इतलें रांदून आमी कितें करतले म्हणून आमचे सगळे आमचे टीम मेंबरांक सांगून आमी हिंगा येवन स्टॉल घालून आमी हाजीर जाले. मागीर आमकां दिसलें वेदर बरो आसतलो म्हूण मागीर आमी लोक येता तो पळोवन आमी आमचे रांदपाचें लायव्ह कुकींग हिंगा आमी कांय रांदून हाडूंक ना. सगळे आमी जितल्यो आमी 19 डिशो केल्या त्यो आमी हिंगा लायव्ह कुकींग केलेलें कित्याक आमकां सांगलेलें कॉन्सल देखून आमकां हांगा चॅक करतलो म्हणून. तरी पूण आमचें इतलें बरें गेलें आमी चड खुशाल आमचें कांय उलोवंक ना निमाणें शेवटाक आनी आमी चड आनी चड खुशाल जाल्ले आनी आमची टीम बरी स्ट्रॉंग आसलेली म्हणून हांवें जायते लोकांक आमकां एप्रिशिएट केलें ते आमकां मान दिलो आनी आमकां सांगलां आमकां फ्युचराक आमकां चड आनी चड आमकां बिजनस दितले म्हणून हांव चड खुशाल जालो. हांवें जें पळय भायल्यान पळयलां वो लोकांचें उलोवप आयकलां ताचेर गमता की तुमचें जेवण एकदमूच बरें जालेलें, तुजें रांदप एकदमूच रुचीक जाल्लें म्हणून. हाचेर गमता की तूं एक शेफ वो रांदपी म्हणून आनी आमच्या गोंयकारांक हो येतो व्हडलो मान की म्हज्यान तुका उतरांनी सांगूंक जायना पूण खरेंच म्हणून येता तूं एक व्हड गोंयचो पूत जो रांदपाक नंबर 1 कसो. कित्याक तुजी चेरुसां जी हांवें खाल्ली रुचीन स्वता हांवें खाल्ली ताचेर हांवें पळयलां की जी चेरुसां तुका हांगासर पळय गोंयची विनाग्र मेळोंक ना सुरीची, तुका गोंयची माडांची फेणी मेळोन आसतना तुवें इतली रुचीक आनी स्वादीक केली चेरुसां. तर सगळो गोंयचो लोक इतलो खूश जालो भायर उलोवप चलतालें की रॉयली बाबाची चेरुसां एकदमूच बरी लागली म्हूण. तर हो तुवें तोपस घेवन केलेलें हें काम हाचे वर तूं उतरां सांगशी आमकां? सांगचें म्हणल्यार आमी येता आसतना 40,000 चेरिसां हाडलेलीं आनी ते चेरिसां पळोवन हांव चड भिलो पावसाक लागून हे म्हजी चेरिसां ओपची ना म्हणून. शेवटाक हांव चड खुशाल जालो म्हजी चेरिसां ओपली आनी म्हाका थोडीच उरली अशी ती म्हज्या घराक म्हज्या फॅमिलीक आनी म्हज्यान हांव पुजा करूंक जाता. हांवचें वेस्टेज कांय जावंक ना हांव चड खुशाल जालो. म्हज्या कोतान तूं इतलो बरो रांदपी तर तूं हांगासर एक गोंयचें रेस्टॉरंट कशें कित्याक उक्तें करिनाय?
सोयीचें म्हणल्यार हांव पळयता फुडाराक जायते लुगार पळयल्या म्हजें ओन रेस्टॉरंट घालपाक तरी पूण हांव म्हजें प्रोग्रेस आसा हांव पळयत आसा दुसरे जायत्या लुगार खंयचे म्हाका सूट जाता ते म्हणल्यार फुडाराक हांव म्हजें ओन केटरिंग हांव परफॉर्मन्स करूंक सोदता चड खुशेन म्हज्या कोंतान हांव जाल्यार इतलो दादोशी जालो म्हाका दिसता की तुज्यान हें आमचें गोंयचें नांव तुज्या रांदपा उद्देशी हें नांव तुज्यान वयर दवरी येता तर हें नांव तुजें वयर उरोवंक आमकां गोंयकारांक चड उमेद आनी चड दादोस खुशालकाय डॉमिनिक तूं तुज्या पात्रांव सांगात तुवें काम केलाय आयच्या दिसा तुका कसली उर्बा आयली की ना म्हज्या ह्या गांवांत पयले फावटी हांगा आयला आनी पयले फावटी गोवा डेक हांवें पार्टिसिपेट जालो म्हणजे पात्रांवाच्या बरार स्टॉलान हय म्हाका जायतें बरें लागलां मी जायते गोंयकारांनी येवन आमच्या स्टॉलान कितें खावन आमकां थोडें गिराक दिलें म्हणून आनी तूं आतां इतलो वावर केला तुज्या पात्रांव सांगता तुका आतां इतलें गेलें खरें बरें दिसलें न्ही हय बरें दिसलें तुका आतां हाच्या पात्रां वयर तूं कितें सांगता तूं कूक कसो तो ताजें रांदप कशें लागलें तेचें रांदप एकदम बरें सगल्याहून हांगा म्हाका दिसता हांव जायते कडेन खायतलां पूण म्हाका कोणाचो टेस्ट इतलो लागूंक ना पूण म्हज्या पात्रान पण रांदलां तें म्हाका बरें लागलां सारकें गोंयकारांनी घेवचें कशें दिसना तुका ताजें ताका गोंयचो टेस्ट रांदूंक ताका रांदपाचें दिवचो वावर न्हू असो हय दिवचें न्ही दिवंक जाय गोंयकारांनी कोणाचें कितें केटरिंग सर्वीस आसा कितें पार्ट्यो आसा जाल्यार ताका फोन मारचो तेणें देव बरें करूं डॉमिनिक भाग तुज्या घरकारान आयज पळय जें केलां तें तुका कशें लागलें आयज एकदम बरें कित्याक आमी गोंयकारान तर असले कोण गोवा डेक जाल्यार कसले गोंयकाराचे गोंयकारांनी आमचे गोंयचे डिशीज हिंगा घालपाकूच जाय ते नेसेसरी हिंगा घालपाक आनी गोंयचो टेस्ट हिंगा दाखोवपाक जाय सगळ्यांना कित्याक आमी सगळे गोंयकार एक म्हणून तुजो तेंको आसा की ना घरकाराक हें सगळें करपाक होय आहा आनी आदार आहा आदार हा देव बरें करूं तुका आसतलो. हय देव बरें करूं तुका